नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. भारतान राजकीय स्थिरताय आणि धोरणांतल्या सुसंगतींतल्यान उदरगतीची गती तिगोवन दवरपा खातीर भारत वेगवेगळी पावलां उबारता. सुदारणा विशीं भारत कटिबद्ध आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. नवी दिल्लीत इकॉनॉमिक टायम्सच्या टायम्स वर्ल्ड लिडर्स फोरम ह्या कार्यावळीत ते उलयताले. आयचे सरकार लोकप्रधान, उदरगतीपूरक आणि उदरगतीक गती दिवपी धोरण तयार करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार सांगले. सरकार आणि नागरिकां मदले संबंध विश्वासाचेर आदारून आसचे अशें ते उलयले. दुनिया में ग्रोथ को लेकर के कई तरह की चिंताएं हैं. दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों. रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा है. अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा है. लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांच्या अध्यक्षतेखाला नव्या कार्यकारिणी समितीची बसका आयज नवी दिल्लीतल्या पक्षाच्या मुख्यालयात जाता. पक्षाच्या नव्या कार्यकारिणीची ही पहिलीच बसका आसा. आयच्या दिसा जावपी 3 वेगवेगळ्या मुखेल बसकांनी नव्या पदाधिकाऱ्यांची वळख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां भौशीक सेवेत 25 वर्सां पुराय जाल्ले निमतान आयोजित जावपी देशव्यापी कार्यावळींचेर चर्चा आणि हेर संघटनात्मक विशयांचेर विचार जातलो. ह्या बसकांनी पक्षाचे राष्ट्रीय पदाधिकारी आणि सगळ्या राज्यांचे अध्यक्ष उपस्थित असतले. आंध्र प्रदेशात भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चान विकसित भारत डायलॉग विथ द यूथ ही कार्यावळ आयोजित केल्या. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या बसकेत वांटो घेतलो. आपूण ह्या कार्यावळीत वांटेकार जावपाक मुद्दाम आयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला विकसित भारताचे सपन पुराय जातले असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार उक्तायलो. The Bharat of 2047 will not build by the government alone. It will build by the young leaders who will have the ability to transform the aspiration into the policies, policy into the implementation, and implementation into the measurable outcomes. That is important. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji have placed before us the nation's powerful vision of the Vikasit Bharat at the rate 2047. The vision is not only the goal of economic growth, but it is a commitment to place the Yuva Shakti. It is commitment to place the Yuva Shakti, Nari Shakti, Kisan Shakti, and Garib Kalyan, which is the welfare of the people, at the center of the nation's building. These are the 4 pillars of the Vikasit Bharat: Yuva Shakti, Nari Shakti, Kisan Shakti, and Garib Kalyan. And if we want to do the Vikasit Bharat, then we want to work with these 4 pillars. वेगवेगळ्या खात्यातले प्रलंबित प्रकल्प फुडल्या 3 ते 4 महिन्यां भितर पुराय करचे तशेंच कल्याणकारी येवजण्यांची अंमलबजावणी बेगोबेग करपाचे निर्देश मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्र्यांक दिले. पणजे काल भाजपाच्या मंत्र्यांची बसका जाली. तशेंच ह्या बसकेक भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे तशेंच भाजपाचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. हे बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खबराकारां कडेन उलयतना ह्या बसके विशीं माहिती दिली. जनता पार्टीचे मंत्री ओके आणि आमचे बाकीचे भारतीय जनता पार्टीची स्टेट लिडरशीप सगळ्यांच्या बरोबर आज हांवें स्वता मिटींग ऑर्गनायज केली. जे रिलेटेड ओवरऑल डेव्हलपमेंट फाटल्या 4.5 वर्साच्या कार्यकाळात कितें जालां आनी इन फ्युचरिस्टीक कशा पद्दतीन टू गो अहेड, कारण फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी इलेक्शनाक वता. त्या खातीर एकदा रिव्यू घेवप हो गरजेचो आशिल्लो. ती ईच मिनिस्टर वायज तांची डिपार्टमेंट वायज वॉट इज दर अचिवमेंट, वॉट इज दर फ्युचर प्लॅन्स हे दृश्टी करता आसतना गोंयच्या विकासाच्या दृश्टीन वेगवेगळी कामां गोंयच्या लोकांच्या खातीर फ्युचरिस्टीक जी आमकां करपाक जाय ताजेरूय चर्चा जाली, डिस्कशन्स जाले. पेंडींग आशिल्ले वेरियस प्रोजेक्ट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आसलेल्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स
हाज्यो सगळ्यो फास्ट ट्रॅक करून फुडल्या 3 ते 4 म्हयन्याच्या भितर सगळ्यो स्ट्रीमलायन करून लोकांक जाता तितले बेगीन सगळ्यो फुलफील करप हाजेर डिस्कशन करप आनी म्हाका खात्री आसा अप टू द मार्क सगळे मिनिस्टर्स आमचें काम करतले आनी सगळें जाता तितले बेगीन आमी जी प्रॉमिसीस केल्यो त्यो लोकांच्यो सगळ्यो प्रॉमिसीस आमी फुलफील करपाक शकतले म्हाका खात्री आसा. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी बसके उपरांत खबराकारां कडेन उलोवप केलें. ग्रीवेन्सीस आसतल्यो काही अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आसतले ते सगळे बेगींतल्यान बेगीन जावपाक जाय आनी त्याच बरोबर लोकां मदीं बीन ही कामाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक त्यो सगळ्यो जी स्किमीज आसतल्यो कामां प्रोजेक्ट्स आसतले ते सकले पर्यंत पर्क्युलेट करपाक जाय. त्या खातीर एक तो आढावो काम हें वेवस्थीत जावपाक जाय. डबल इंजिनचें सरकार माननीय नरेंद्र मोदीजीन केल्लीं कामां आनी हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाली ही कामां फुडें वतना तांचे मदीं भितर समन्वय आसपाक जाय. तो समन्वय आसाय बीन आनी पार्टीक दिसता की बाबा ही कामां हे बेगींतल्यान बेगीन सुटावे जावपाक जाय आनी ताका आमी दायित्व आसा. पक्ष म्हणून जेन्ना पार्टी म्हणून जेन्ना लोकांच्या दारान वता घरा कडेन वता तेन्ना आमी ताका बांदिल्लो आसता उत्तरदायी आसता. 57वा भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यारूच इफ्फीच्या सुचालन समितीची पहिली बसका काल नवी दिल्लीत जाली. माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन हांच्या फुडारपणाखाला जाल्ले हे बसकेत इफ्फीच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती गोंयांत 57वो भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव जाता. विद्यार्थी तरणाटे चित्रपट निर्माते आणि भारतीय चित्रपट उद्देगातल्या पडद्या फाटल्या कलाकारांक बऱ्यो संदी मेळच्या खातीर मंत्री एल मुरुगन हांणी आपले धोरण स्पश्ट केले. इफ्फीत तरणाट्या प्रतिभेक तांची सृजनशीलताय दाखोवपाक तशेंच नामनेच्या चित्रपट कलाकारांक कडल्यान शिकपाक आनी संवसारीक चित्रपट समुदायां कडेन जोडपाची संदी इफ्फींतल्यान मेळपाक जाय अशें तांणी सांगलें. इफ्फी खातीर राज्य सरकारान केल्ल्या तयारेची म्हायती राज्य सरकाराच्या IPR सचिवान हे बसकेत दिली. इफ्फी खातीर गरजेची सगळी कामां आनी वेवस्था वेळार पुराय जातली हाची खात्री तांणी ह्या बसकेत दिली. आदले मंत्री तशेंच साळगांवचे आदले आमदार जयेश साळगांवकर हांणी येता ती विधानसभा वेंचणूक लडोवपाचो निर्णय घेतला. भाजपांतल्यान भायर सरून वेंचणूक लडोवपाचें तांणी स्पश्ट केलां. मात खंयच्या पक्षाच्या तिकीटाचेर वेंचणूक लडयतलो ते तांणी अजून घोशणा करूंक ना. साळगांव मतदारसंघातली जनता आनी आपल्या समर्थकां कडेन भासाभास करून आपूण हो निर्णय घेतलो अशें तांणी सांगलें. हे सगळे माझे एक्स मेंबर्स हू हॅज वर्क विथ मी, करंट मेंबर्स हू आर वर्किंग विथ मी, जे फाटले थोडे कमिटीचे आसा हांव स्वता थोडे कमिटीचेर आसा, देवस्थान कमिटीचेर आसा, क्लबांचेर आसा. तांकां दिसलें की बाबा तेच्या बरोबर काम करपाक जाय. ते लोक आसा आयज आसा हे खंयचे पार्टी म्हणून लोक येवं ना, हे जयेश साळगांवकर म्हणून लोक येयले. विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फाल्यां आनी परवा अशे 2 दीस रशियेच्या भोंवडेर आसतले. रशियेच्या पहिल्या उपप्रधानमंत्र्यांच्या आमंत्रणाचेर ते रशिया भोंवडेर वतात. आपल्या ह्या भेटे वेळार ते वेपार, अर्थीक वेव्हार, विज्ञान, तंत्रगिन्यान आनी सांस्कृतीक सहकार्यावेल्या 27व्या भारत रशिया आंतरसरकार आयोगाचे सहफुडारपण करतले. क्षेत्रीय आनी संवसारीक मुद्द्यांचेर भासाभास करपाक भारताचे विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रशियाच्या विदेश मंत्र्या वांगडा बसका घेतले. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 4013चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.